नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. केंद्रीय म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत घेतिल्ल्या म्हत्वाच्या निर्णयांची म्हायती खबराकारांक दिली. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजणे अंतर्गत गरीबांक मेळटल्या साबार सवलतींचो लाव फुडल्या 5 वर्सां खातीर वाडयला अशी म्हायती मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी दिली. हो निर्णय 1 जानेवारी 2024 सावन फुडल्या 5 वर्सां खातीर लागू जातलो. कोविड महामारीच्या काळांत गरीबांक आर्थीक मदत म्हूण ही येवजण सरकारान चालीक लायिल्ली. मंत्री ठाकूर हांणी हे विशीं सविस्तर म्हायती दिली. कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा. देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा. ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है. इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा. जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह. और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे. कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी. इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड इसका भी लाभ मिलेगा. और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं. फाटले 17 दीस सिलक्यारा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 कामगारांक सुरक्षीतरित्या भायर काडपाक केंद्र आनी राज्य बचाव दळाक काल सांजवेळार यश मेळ्ळें. 12 नोव्हेंबराक पालसणाक कोसळून अडकल्ल्या ह्या कामगारां विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक दिसा खबर घेताले. बोगद्यांतल्यान भायर काडल्या उपरांत सगळ्या कामगारांक चिन्याली सौड इस्पितळांत दाखल केल्यात. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी इस्पितळांत वचून साबार कामगारांची वासपूस केली. तशेंच तांच्या घरच्या कडेनूय तांणी भेट केली. साबार कामगारांक प्रत्येकी 1 लाख रुपया मदत जाहीर करतना धामी हांणी बचाव कार्यांत आस्पावीत सगळ्यांचे उपकार हटयले. सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं. राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है. आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है. पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं. उच्च दर्जाच्या गाडयांचेर लागपी कर कमी करपाचो निर्णय गोंय मंत्रिमंडळाच्या आज जाल्ल्या बसकेंत घेतलो. ह्या गाडयांच्या किमती प्रमाण ह्या कराची टक्केवारी थारायतले अशें मंत्रिमंडळ बसके उपरांत खबराकारां कडेन उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. Cost of the vehicle does not exceed rupees 6 lakhs, which is the 9% of the cost of the vehicle. Cost of the vehicle exceeds 6 lakhs, but does not exist the 15 lakhs. It is 11% of the cost of the vehicle. Cost of the vehicle existing 15 lakhs, but does not existing 35 lakhs, 13% of the cost of the vehicle. And cost of the vehicle exceeds 35 lakhs, which is the 14% of the cost of the vehicle. म्हादय विशयाचेर सकारात्मक निर्णय जातलो असो सरकाराक विश्वास आसा आनी ते दिकेन वकिलांचो एक पंगड काम करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. 20 नोव्हेंबराक सुरू जाल्लो 54वो भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव काल सांजे सोंपलो. हो सुवाळो ताळगांवच्या डॉ. श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात सांजेच्या 5 वरांचेर जालो.
या महोत्सवात अंदू 18 संवसारीक, 18 आंतरराष्ट्रीय, 62 आशियाई आणि 89 भारतीय चित्रपटांचे प्रदर्शन जाले. हे कार्यावळींत गोल्डन पिकॉक म्हळ्यार सुवर्ण मयूर पुरस्कार फारसी भाषेंतल्या एंडलेस बॉर्डर्स या चित्रपटाक फावो जाला. अब्बास अमिनी हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या ह्या चित्रपटाक 40 लाखाचे पारितोषिक फावो जालें. खेरीज सत्यजीत रे जीवन गौरव पुरस्कार नामनेचे चित्रपट निर्माते दिग्दर्शक मायकल डगलस हांकां भेटयलो. अमेरिकेच्या रॉबर्ट कलोनी हांच्या द फेदरवेट या चित्रपटान ह्या महोत्सवाचें समापन जालें. ह्या 54व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांत 78 राष्ट्रांतले वट्ट 270 चित्रपट प्रदर्शित जाले. हे चित्रपट वेगवेगळ्या राष्ट्रांचे सांस्कृतीक दायज दाखोवपी आशिल्ले. राज्य सरकाराच्या वतीन फिल्मां तयार करपी निर्मात्यांक सरकाराच्या वतीन चित्रीकरणा खातीर सगळे तरेच्यो सोयी सुविधा मेळटल्यो अशें ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. And a testament of the power of the storytelling. The 54th IFFI has been true reflections of the diversity and vibrancy of the cinema, showcasing the film from over the 75 countries, spanning and languages and culture. When it comes to film locations, we have got the streamlined system for the shooting films, offering hassle-free permits to assess and diverse the locations. Being the Chief Minister of Goa, I also the Chairman of the Entertainment Society of Goa, I promise to extend all kind of support for the hassle-free film shooting and experience. I stand committed to fulfill the vision of making the Goa is the heaven for the film industry. The plan and underway to this developed infrastructure providing the cutting-edge technology and incentivize the international filmmakers. IFFI Goa 2023 has been testament to the unifying powers of cinema. It has brought together the filmmakers, actors, cinephiles from all the corners of globe, creating the space for the dialogues, exchange and mutual appreciation. अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषदेन दिवचल लॉयर्स फॉर्मरच्या जोडपालवान दिवचल न्यायालयांत 74वो राष्ट्रीय कायदो दीस हो संविधान दीस म्हणून मनयलो. ह्या कार्यावळीत मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जस्टिस भारत पी देशपांडे, गोंय राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, ABAP गोवा संस्थेचे अध्यक्ष SR रिवणकार आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना जस्टिस भारत देशपांडे हांणी सांगलें की भारतीय संविधानांत जनता महत्वाची आसता आनी न्याय वेवस्थेंत काम करपी लोकांच्या हक्काचें संरक्षण करप हें अत्यंत गरजेचें आसा. Of sovereign and supremacy. People of India are therefore supreme. However, some of the basic structures of the constitution cannot be even amended. That is, at the moment it is the law laid down by the Supreme Court. If we go to the preamble, it demonstrates three basic features which are justice, liberty and equality, and finally the fraternity amongst the individuals. राजकारण आणि भारतीय संविधान ह्यो दोन वेगवेगळ्यो गजाली आसा. संविधानाचो उपेग राजकारण्यांनी आपल्या फायद्या खातीर करून घेवंक जायना. संविधानातले कायदे हे सगळ्यांक सारखे आसा अशें गोंय राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. It is necessary that the righteous and the wrong things are to be distinguished. It is the rule of law that is supreme. It is the rule of law that has to prevail. It is, if you see, the constitutional features are such that you are entitled to have a government which is elected by majority. Now there is a difference between government being elected by the majority and the state being decisive by virtue of majority. No. Constitution says that it is the people and the rule of law that is supreme. Therefore, don't treat Constitution as something rigid, holy book, which can never change. Let us presuppose insofar as our Constitution is concerned, which is enacted in the year 1915, hundreds years henceforth. If you want to interpret this Constitution, you will not be able to interpret it based on the circumstances that may prevail at that time.
वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी कुंकळे हांगा भूमिगत वीज वाहिनी घालपाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या कार्यावळींत केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, काँग्रेस पक्षाचे फुडारी युरी आलेमांव आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत उलयतना वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें की ह्या पुराय प्रकल्पाचो खर्च 45,65,03,173 रुपयाचो आसा. हो प्रकल्प पुराय जातकच कुंकळेच्या नगरपालिकेच्या 11 वॉर्डांनी सुरळीत वीज पुरवण जातली. 150 मेगावॉट वीज निर्मिती करप हें गोंय सरकाराचें ध्येय आसा आनी हें ध्येय राज्य सरकार 2030 मेरेन पुराय करतलें अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. आमी गोंयांत निर्माण करपाची आनी त्या खातीर सादारण 150 मेगावॉट वीज ही आमी गोंयांत निर्माण करून दाखयतले आनी इट वील बी बिफोर 2030. 101% गोवा वील मॅन्युफॅक्चर आमची जो पावर आसा ती सादारण 150 मेगावॉट. कमीत कमी इट मे बी मोर दॅन 150 बाय 2030. आनी भारताचे येन्ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदीचे हें आसा की सबंद भारतांत ग्रीन एनर्जी ही 1200 ते 1500 गिगावॅट 1000 मेगावॅट इज इक्वल टू 1 गिगावॅट. इतली वीज निर्मिती भारतांत फुडल्या 50 वर्सां पर्यंत 2050 पर्यंत करतले आनी हें स्वप्न जेन्ना तांणी दवरलां तेन्ना तें काम मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. कारण तेच लोकांक जाय आनी लोकांक योग्य न्याय दिवपा खातीर आमचें सरकार कार्यरत आसा. प्रत्येक आमदाराचो डिमांड आशिल्लो की अंडरग्रावंड केबलींग आनी तें साकार करपाक आय हॅव एश्योर्ड इन द हावस stating that minimum 40 crores work will be taken up in this particular year 2022-23. And I am proud to say that we have done it. I am proud. And हे सगळे कित्याक जालें because of good cooperation of all MLAs and also especially my officers. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या प्रकल्पाचें काम सुरू केल्ल्या बद्दल वीज मंत्र्यांचे उपकार मानले. आमगेल्या बेतूल लाकेरी पंचायतीक जेन्ना वेगळे फंक्शन जालें थिंगाय आमकां अंडरग्रावंड ही पंचायत कावराक केली. 2 दीस पयलीं काणकोण फ्रॉम साळेरी टू काबदराम फोर्ट ही पंचायत खोला पंचायत आमची ऑलमोस्ट 63 क्रोजांची ही सँक्शन केली. हेच्या फाटल्यान दुसरें फंक्शन आहा पारोडा थिंगा बाब युरिकूय आनी म्हाकाय पडटा थिंगा ऑलमोस्ट आनी 40 करोडांची हें फंक्शन आतां जातलें आनी 1 वरान. सो हें कितें दाखयता म्हाका दिसता पार्टी गरजेचें न्हू मनीस गरजेचो आनी बाब सुदिनान करून दाखयलां. कित्याक जेन्ना काँग्रेसाक आशिल्लो काम करतालो आतां BJP काम करता. सावयवेरेच्या एका सरकारी शाळे खातीर बांदपाक येवपी नव्या इमारतीचें उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जालें. ह्या वेळार प्रियोर मतदारसंघाचे आमदार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, खांडेपार जिल्लो पंचायतीच्यो वांगडी प्रिया च्यारी, वेरे वागुर्मेच्यो सरपंच शोभा पेरणी, जिल्लो पंचायत वांगडी श्रमेश भोसले आनी वेरे वागुर्मेचे उपसरपंच बाबू गावडे हाजीर आशिल्ले. सरकारान शाळा खातीर बऱ्या दर्जाच्यो साधन सुविधा दिल्या कारणान शाळांनी भुरग्यांच्या संख्येत वाड पळोवपाक मेळटा. बऱ्यांतल्यो बऱ्यो साधन सुविधा आनी मनीसबळ शाळांक उपलब्ध करपा खातीर सरकार प्रयत्नशील आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्याचेर हायस्कुलांचो शाळेचो कॉलेजीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करप हें काम म्हज्या सरकारान केलां. आमी सातत्यान म्हणटा वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी केलां आनी ताकाच लागून शाळेंनी बदल दिसपाक लागला. आतांच ताणें एक्सप्लेन केलें की ज्या शाळेंत फक्त 70 भुरगीं आसली त्या जाग्यार आयज 170 भुरगीं जाल्यार हें तेजें उदाहरण आसा. आमी म्हणटा की जो बदल आमकां बदल दिसपाक लागला. गव्हर्मेंट हायस्कुलां कडेन गव्हर्मेंट शाळां कडेन पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक घालपाक लागल्यात. कित्याक तर तांकां तेजेर इन्फ्रास्ट्रक्चरांत बदल पळयलो, टीचर क्वॉलिटीनी बदल पळयलो. कंटिन्युअसली 8 वर्सां 100% रिजल्ट दिवपी शाळा आसा. हांव सगळे टिचर्स आनी पेरंट्स तांचेय खूब खूब अभिनंदन करता.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा तुम्ही सबस्क्रायब करपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.